मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी स्नान जातार वाच्या कोश्ट मरणाचो उगडास करतात. बागीवन जावन आसा एक ब्रीज कशी आदल्या कोरारा आनी नव्या कोरारा मदीं. आदल्या कोरारांत तो सगळ्याहून निमाणो प्रवादी ताणें जेजूचे येण्याची खबर परगट केली. आनी नव्या कोरारांत तो सगळ्याहून पयलो रगत साश्ची जेजू खातीर. जेजू आनी जुआं बावतीस्त दोगांय काजन ते आनी दोगांयची पिराय सेम अशी. आनी दोगांयनी आपलें कार्य वो आपलें मिशन सुरू करचे पयलीं ते अरण्यांत गेल्ले आनी अरण्यांत सावन देवाचें बळ आनी शक्ती घेवन ते आपलो वावर सुरू करतात. ते भायर सरतात आनी लोकांक आपलें जिवीत बदलूंक आनी बऱ्या मार्गार वचूंक ते शिकयतात. आनी हाकाच लागून जुआं बावतीस्त जेजूचे येण्याचे ताणें सगळ्यांक रस्तो तयार केलो. आनी हाकाच लागून जेजू लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जुआं बावतिस्ताचे वयर म्हणटा, तो म्हणटा, जुआं बावतिस्ता परस व्हड आनी कोणूच ना. सर्गीचें राज परगटा आसतना जुआं बावतिस्ताक जायते जुमाडे सुसूंकूय पडले. आनी जुआं बावतिस्त सोत कितें तें सांगतालो आनी हाका लागून ताका मरण फावो जालें. आयज तो सोत सांगता म्हणून ताका हेरोदीन बणकुनीत घाल्लो, पूण हेरोदी लागीं जायना जालें ताका मारूंक. पूण ताचे बाराबर ती बायल हेरोदियास, ताच्या भावाची बायल जी रावताली, ताच्या आंगांत जुआं बावतिस्ता वयर जायतो राग आनी ती ताका मरण फावो दिवंक सोदताली. आनी ती एक सोदताली आनी एक संदी सोदताली. सो हेरोदीच्या जल्म दिसा तिका ती मेळटा आनी ती ताचो राग जुआं बावतिस्ताचो राग जो तिचेर आसा ती काडून उडयता. मोगाच्या भावान भयणो, आयचो शुभ वर्तमान आमकां हेंच करूंक आपयता की आमी जायते फावटी सोत कितें तें आमचें आमी मानून घेनात. केन्ना केन्ना आमकां आमचें जिवितांत आमकां कितें फायद्याचें तेंच आमी पळयतात. आमच्या जिविताचेर आमकांच कितें बरें दिसता तेंच आमी आयकूंक सोदतात. पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत कोणूय येवन आमचें खऱ्या जिविताचें चित्र आमच्या मुखार दवरता तेन्ना आमी हेरोदा भाशेन वो हेरोदियसा भाशेन जावंक पावतात. आनी आयचो शुभ वर्तमान आमकां आपयता, जेन्ना आमी सर्गीचें राज परगटात तेन्ना वो आमच्या जिवितांतल्यान आमकां दुमाडे आसतलेच. आनी हेंच आमचो आयचो भाग्यवंत स्नान जाता जुआं तो आमकां दाखयता. जेन्ना आमी हेंच जावन आसा, तो आमकां सांगूंक सोदता की हेंच जावन आसा आमचें दर एक क्रिस्तांवाचें आपोवणें. दर एक क्रिस्तांवां जेन्ना जेजूचें व देवाचें राज परगटा आसतना आमकां त्रास आसतले, आमकां कश्ट आसतले. आनी आमी तें पळयतात. संवसारांत जायते आमचे क्रिस्तांव भाव भयणी स्वता पासत जायतीं तांकां दुमाडे सुसूंक पडटा तें आमी पळयतात. न्यूजाचेर पळयत जाल्यार बी हेंच जावन आसा दर एक क्रिस्तांवाचें आपोवणें. आनी हें आमकां आयच्या भाग्यवंतान आपल्या जिविता वयर दाखोवन दिलां. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं जुआं बावतिस्ता भाशेन तेंच बळ आनी शक्ती स्वता पासत तो वावुरलो, तें स्वता पासत वावरूंक तीच शक्ती आनी बळ आमी देवा लागीं मागुया. आनी हेच स्वता पासत वावरूंक आमी फुडें सरुया आनी मुखार वचुया. देवाचे शक्तीन आमी मुखार वचुया.